दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. संतोष आणि समाधान आण आयलो जेजू ख्रिस्त जल्मले ते राती देवदूतांनी देवाक महिमा दिली आणि देवाचे इष्टगतीन असलेल्यांक शांती मागली. आता ही क्रिसमसाची गितां आमी गायन करता आसतना देवा पुताक नितीच्या सुर्याक अंक धोंडूच्या जेजू क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्या धन्या देवाक आमी महिमा दिवया. जेजू आन्न आयिल्लें शांती समाधान एकामेका मागया. देवाचे आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे इश्ट जावन शांती आपणावया. देवान मनशाचो मोग केलो आनी आपूण मोग म्हणलें बेतलेमाच्या बाळका मुखांत ताणें आमकां कळयलें. तो जावंक पावलो राय गोवळ्यांचो आनी आमा सर्वांचो. येयात तुमी सर बाबार्थ्यानो बेल्या शहराक आनी उडकी मारा आख्या संवसारा. कित्याक आयला तुज्या दारार बाळ सर्गीचो राय जावन मनीस जाला अंकरेचे कुशी. देखून अर्सिया सर लोकांनो तारोकाक आमच्या सरोंदराक बाळका जेजूक अर्सून हें पयलें गीत गावया. बाबार्थ्यानो येया. Yeah.
आद्वेंतच्या काळार आमच्या सम्याच्या येण्याक राखून रावल्या ताका स्विकार करूंक अत्रेगून आसल्या आमच्या काळजान आनी मोनान ताका आमी जागो तयार केला वरतो संतोष आनी उल्हास सोम्याचो जल्म संभ्रमन आचरण करूंक तो आमचे मदें येता आमचे मदें आन येवन मोग संतोष शांती आनी समाधान आमच्या सोम्याक आमी स्वागत करया गावन गीत हो होया हो बंदनो बंदनो येशू बंदनो.
जेजू आमच्या संगता आसा. आमी ताची भाव आनी भयण. बाळूक जेजू मनीस जावन आमचे मदें जल्मलो. बापाचो मोग आनी शांती आमी सागच्याक आनी अनुभव करच्याक ह्या बाळका जेजूक आमी प्रणाम करया. ताका आमी आमचे ताळे उबारया. उल्हासाची गितां गावून प्रणाम करया. गावून गीत प्रणाम तुका जेजू बाळका, मोगाळ आमच्या भावा. उल्हासाची गावून गितां स्वागत म्हणटा तुका. प्रणाम तुका जेजू बाळका, मोगाळ आमच्या भावा. उल्हासाची गावून गितां स्वागत म्हणटा तुका. प्रणाम तुका जेजू बाळका, मोगाळ आमच्या भावा. उल्हासाची गावून गितां स्वागत म्हणटा तुका. देव तूं तरी मनीस जावून या संवसारी जल्मलो. मनशा सडवून करूंक आयलोय, बापाक कालतो जालो. देव तूं तरी मनीस जावून या संवसारी जल्मलो. मनशा सडवून करूंक आयलोय, बापाक कालतो जालो. प्रणाम तुका जेजू बाळका, मोगाळ आमच्या भावा. उल्हासाची गावून गितां स्वागत म्हणटा तुका. बापा समोर तूं शिकयताय, संवसारांत शांती वाणताय. मनशाक कुळार बदलूंक शकताय, आमची सडवण करताय. बापा समोर तूं शिकयताय, संवसारांत शांती वाणताय. मनशाक कुळार बदलूंक शकताय, आमची सडवण करताय. प्रणाम तुका जेजू बाळका, मोगाळ आमच्या भावा. उल्हासाची गावून गितां स्वागत म्हणटा तुका. प्रणाम तुका जेजू बाळका, मोगाळ आमच्या भावा. उल्हासाची गावून गितां स्वागत करता तुका. पातकाच्या खोंडांत बुडोवन आसच्या मनशा कुळाक जेजूचो जल्म नवो बरवसो दिवंक पावलो. ह्या पासत संवसारान जेजूक विविध तरान ह्या संवसाराक स्वागत दिलो. अंतराळार
एक अद्भुत नेकेत्रान सगळ्या संवसाराक ताचें जनन परगट केलें जाल्यार न्हंय सागूर उल्हासान उडकाना मारतात जेजूच्या जल्मा वेळार. सगळे मुनीस संतोसतात जेजूच्या येण्या वेळार. महिमा आनी वैभव आमच्या रायाक बाळका जेजूक. गावून गीत ಬಾನಂಚಿನಲ್ಲಿ ತಾರೆಯು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ. ಊರಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ನಮನ ಇಮಾನುವೇಲನ ಆಗಮನ.
ಯೇಸುವಿಗೆ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಬಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಬಾನಂಚಿನಲ್ಲಿ ತಾರೆಯು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಊರಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಬರ ನಮನ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನ ಆಗಮನ ಬಾನಂಚಿನಲ್ಲಿ ತಾರೆಯು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಊರಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಬರ ನಮನ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನ ಆಗಮನ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನ ಆಗಮನ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನ ಆಗಮನ. पहिली स्वर तमिळिल्ली ती रात निजायकी बगी समाजींतल्या अस्कत्यांक बरी खबर हाडना इल्ली ती रात स्वादीक. ह्या रातीचो स्वादीक अनुभव समाजेक बार जाल्लेल्या कोणायकी नाका आसलेल्या त्या गोवळ्यांक मेळटाना देवाचो अनिरीक्षीत स्पर्श तांकां जालो आनी ह्या स्पर्शान तांकां लाभलो अपरिमीत संतोश. ते राती ते आमी संतोशया, आमी उल्हासया, कित्याक आमकांय सोडवणेची बरी खबर हाडून आयलेली बागी रात ती. जेजू मुखांत देवाच्या मोगाचो स्वादीक स्पर्श दिल्ली मधुर रात ती. हे रातीचो उगडास जिवो करून गावया गीत बेतलेमा शहरांत गोरवांच्या गोट्यांत जल्माला एक बाळ मोरयेचे द्वारी. नांव दिलां ताका जल्मोंचे आदीं, नांव ताचें जेजू. गुरुवांच्या गोट्यात जन्माला एक
मोगाच्या बाबा बहिणीनो, नातालां फेस्ताच्या ह्या जागरणेच्या मिसाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आमच्या फिरगेजेच्या सर्व कुटुंबां पासत. तशेंच ह्या फेस्ताक मुद्दम जावन सहकार दिल्ल्या सर्वांच्या त्या सवां पासत हें बलिदान आमी भेटयता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो, आज आमी आमच्या सोम्या जेजूचो जल्मा संभ्रम आचरण करता. जेजूचे जल्म आमकां देव मनशांक सोदून आयिल्लें असाधारण मोगाचें गडीत व्यक्त करता. हें गडीत आमच्या काळजांत आनी मोनांत रिगोंक जाय. तोवळ आमी आचरण करचें हें फेस्त चड आनी चड आमकां अर्थ दिता. आमच्या जिवितांत संतोष आनी उल्हास फांगता. जेजू इमॅन्युएल जावन आख्ख्या संवसारा खातीर आमच्या संगता रावच्याक आयिल्लो. ताका आमी अनुभव करया. ताचे ते आसले मनशापोन आमचे तें आमी नेसया. जेजूक आमी आमचो सुकन घेवया. ही चिंतना मोतीन दवरून कुरपा जोड हें पवित्र बलिदान भेटोवया. आतां जेजूच्या जल्माचो संकेत जावन रिदांत आसली दोवी वात याजक भेटयतलो. जेजू क्रिस्त देई मोगाच्या बाबांनो आनी बहिणीनो, जेजूच्या ह्या जल्माच्या फेस्ताक फाटल्या 4 आयतारांनी क्रिस्तियानाच्या काळा मारिपात आमी तयारी करून आज व्हडा दबाज्यान संतोषान ही परब संभ्रमूंक सांगता आयिल्ले आमी कर्दनाच्या गोठ्यांत जल्माल्लो जेजू आमच्या काळजांनी जल्मो म्हणून आमी मागया. शांती समाधान हाडून आयिल्लो जेजू आमच्याय कुटुंबांनी शांती समाधान हाडून येवं दी आनी आमची कुटुंबां देवाच्या त्याच मोगाची बिडारां जावं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हें बलिदान आतां पावती बरी भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून काण घेवया. देवा लागीं एकामेका लागीं बॉक्साने मागून सांगता म्हणया, हांव पातकी सत देवाक आनी तुमकां बाबा बहिणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंतान संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बहिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista
देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शेळी तू संसाराची बाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी दिव्य पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी आमेन आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या बहुमुखाळ बापा वर्सान बरस आमच्या सुरमणीच्या परबेक आमी अतिरेकतना आमची काळजां तूं संतोषान भरताय तुझे क्लोज पूत आमचो सोडवणदार आपल्या जल्मांत आमच्या किरकोळपणाचो वांटेली जालो ताका आमी आतां कुशलकायेन स्वागत करता तशेंच निधीदार कसो वैभवान तो येतलो तेदना शांती समाधानान आनी कुशाल मनान ताका मेळोवंक वचोंक आमकां पावो कर आनी ताच्या महिमेंत आमकां वांटो दी त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या ससना इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सियोनांत फांत्या परी प्रामाणीक परजळसर आनी जळते दिवटे परी तिचें थाराण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासून ओगो रावचो ना जेरुजालेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतली आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतले
आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलें. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हणून उलो मारची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नात. भगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हणून पासारतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एक अवकार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचें उतर हें. San halong dolo, bukso dara na wala,
आमकां जल्माला आज आमकां जल्माला तारो देव जाला मनशा म्हणून आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिस्तो मी आज आमकां जल्माला तारो देव जाला मनशा वाडो आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिस्तो मी धर्मदूतांच्या कृत्यांतले वाचप पिसिदियाच्या अंत्योकान पाऊल जुदेवांच्या सिनोगोगांत उबो रावलो आनी लोकांक मौन रावूंक हातांत गुर्त करून हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायेलीच्या भावांनो आनी तुमी देवाक भिवून चलतेल्यानो, आयका. इस्रायल फर्जीच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलें आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वट्टें केलें आनी आपले वटपदवेन तांकां इजिप्तांत भायर हाडलें. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक ताचो रायकन उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सोर म्हज्यो अपेक्षा त्यो जारी करतलो. आपणे बसयलेल्या प्रमाणे दाविदाचे संततेंतावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो. तोच तो जेजू. जुवांक सगळे इस्रायल प्रजेक आपले पाताक रडोवन देवा तें फाटी पडटल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मनियारपण अखेर जावन येत आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात? तो हांव न्ही. तर आयका, म्हजे उपरांत येतलो. ताच्या पांयाच्यो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही. देवाचें उतार हें. Alleluia, 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 alleluia. ओडा संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां गाजयता. जल्माला आज आमकां तारो जल्माला आज क्रिस्तो मी जल्माला आज आमकां तारो जल्माला आज क्रिस्तो मी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही
तो पोत दावीद असो तो पोत अब्राहम असो अब्राहम इजाकाचो बापय इजाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापय जुदा फेरेस असो आनी जेराचो बापय फेरेस एस्रोन असो आनी एस्रोन आरामाचो बापय आराम अमिनादाब असो आनी अमिनादाब नासोन असो आनी नासोन सलमान असो बापय सलमोन बोअज असो बापय बोहाज ओबेद असो बापय ओबेद येस्से असो आनी येस्से दावीद रायसो बापय दावीद सलमावचो बापय सलमाव रेहोबाम असो रेहोबाम अबियासो आनी अबिया आसा असो बापय आसा योसोफात असो योसोफात योरोमायसो योरोम ओसियासो बापय ओसिया योताम असो योताम आकाज असो आनी आकाज इजाकियासो बापय इजाकिया मनस्सेसो मनस्से आमोस असो आनी आमोस ओसियासो बापय ओसिया योकोनियासो आनी ताच्या भावांचो बापय हाच्या काळार इस्रायल परजेक बेबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली बेबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शहालतियानासो आनी शहालतियेल येरुबाबेलासो बापय येरुबाबेल अबियादसो अबियोद एलियाकीमसो एलियाकीम आजोरासो बापय आजोर सदक असो आनी सदक आकीमसो आकीम एलियोदसो बापय एलियोद एलियाजरासो एलियाजर मातानासो आनी मातान जाकोबासो बापय जाकोब जुजेचो बापय जुजेची पतीन मरी आनी मरये तावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त अशें सर मेजून अब्राहम तावन दावीद पर्यान सौदात एकलो दावीद तावन बाबिलोनाच्या बंदडे पर्यान सौदात एकलो आनी बाबिलोनाच्या बंदडे तावन क्रिस्त पर्यान सौदात एकलो क्रिस्ताचे जनान हे परी जालें ताचे माते मरयेक जुजा लागीं कारार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्रत्या गड्बे जाली तिचो पती जुजे नितीवन मनीस तरी मरयेक आपाकीर ताडूंक ताका कुशीनातले देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलेच ताका सपनांत सर्वेस परस एक दोत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे ते गर्भ संभव पवित्रत्या वरी जाला ती एका पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव धरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हे सगळें घडलें पूण जामच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक आमकार सली गर्भे जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतलें इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ जुजे वृत्तस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायल्या प्रमाणे केलें मरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें देवाचे उतार हे वखरी तुका क्रिस्ता क्रिस्तते मगाळ भावानो आनी भयणीनो परचाई तरा आमच्या धर्मज्योती संस्थ्यांत स्पॉन्सर भुरग्यांक थंयसर प्रोग्राम आसलें आनी थंयसर जेवणाक हांव पावल्लो आयतार आनी जेवण म्हजें वेग्गी जालें तक्षण आमची मोगाळ सिस्टर प्रोविन्शियल म्हणाले पाद्र्याब फिटनेस मेंटेन करता जेवण वेग्गी जालें म्हूण जाप दिल्ली पूण हांगा सांगना मोगाळ भाव भयणीनो आमी आमची कोड फिटनेस मेंटेन केल्ली कोड एक्सरसायज केल्ली कोड जिमनॅस्टीक केल्ली कोड आमचे थंय आसा दडंग जीव आमकां आसा पूण आमचें काळीज ल्हान जावन आसा व्हडलो जीव काळीज ल्हान पूण जेजू आज गर्दना गोट्यांत जल्मतना ल्हान कोड पूण व्हडलें काळीज कान घेवन तो जल्मलो आमी
आमची कूड व्हडली काळीज ल्हान बाळूक जेजू कूड ल्हान पूण काळीज व्हडलें जावन आसा. आमच्या घराच्या गेटींनी पेटो आसा जागृत म्हूण बरयता हांव. घराची जन्लां बागलां आमी दमताव न्ही रातीचे दिसाचे आमी दमताव. पूण जेजू उक्त्या जाग्यार उक्त्या सुवातेर जनालांत बागलांत कितेंच भियेन नासतना कितेंच काळजेन नासतना सर पदवेन भरलेलो महिमेन भरलेलो गर्दनाच्या गोट्यांत तो जल्माता. आमच्या घरा भुरगीं जल्मात आसतना बऱ्यांतलें बरें पाळणें आमी हाडटाव. पूण जेजू कावणेर तो न्हिदता. देखून म्हणचें आसा न्हिदच्याक सुवात गरजेची न्ही बगार कुडीची आनी मोतीची मनोस्थिती गरजेची म्हूण. भोव बुरमोतीन भरलेली मोरी जुजे लागीं म्हळें कोण ना. आमी ह्या स्थितीर आसतना लोक आमकां कितें सांगत लोक कितें उलयत जुजेन भोवशा अशी जाप दिल्ली आसतली मरयेक लोक सबार संगती उलयता. संवसाराच्या सुरवेर तावनूच ताणें उलोवंक सुरू केल्लें. लोकांची मूड बदलता भोगणां मोग जातात मोतीची मनोस्थिती बदलता. पूण त्या विशयांत आमी कंत करचे नाका. देव आमचें काळीज आनी आमचें मन पळयता. मोगाळ भाव भयणीनो बाळूक जेजू गर्दनाच्या गोट्यान जल्माला आनी ताची कूड ल्हान काळीज व्हडलें. कितेंच भिरांत कितेंच काळजेनी बाळका जेजू थंयना. कित्याक बाळूक जेजू देवाचो पोत ह्या संवसारी आमचो मोग करचे खातीर मोगाची क्रांती ह्या संवसारार स्थापीत करचे खातीर तो हांगासर ह्या संवसारांत जल्माला. जेजूचे जल्म परब आमी आचरण करता आसतना थोड्यो संगती आमी नियाळ करया. पयले सुवातेर जेजू ह्या संवसारी आयलो मोगाची क्रांती ह्या संवसारार स्थापीत करचे खातीर. आमकां हर एकल्यांक मोग कितें म्हूण कळीत आसा आनी आमी हेरांचो आमी मोग करता. पूण मोगाची क्रांती म्हळ्यार कितें. नतल फेस्त देव मनशाक मेळोवंक आयलो असाधारण मोग जावन आसा. आमी साधारण मोग आमी करता पूण देव मनशाक मेळोवंक आयिल्लें असाधारण मोग हे नतलां फेस्त जावन आसा. पूण मोगाळ भाव भयणीनो ह्या मोगाची प्रत्येकता कितें. ह्या मोगाच्या क्रांतीची प्रत्येकता कितें हें आमी समजून घेवंक जाय. पोरल्या सल्ल्यांत रायाच्या दुसऱ्या बुकांत थंयसर नातान प्रवादीक कोडाची पिडा आनी ताका एक साकर नासली आनी ती साकर म्हणटा तुवें इस्रायलाक वचूंक जाय. आनी त्या साकरणीन त्या नातान प्रवाद्याक इस्रायलाक धरचे विविध रंग आमी थंयसर पळयता. सालुकाच्या वंजलाक आयिल्ल्या वेळार थंयसर शतापती ताच्या साकराक बरें करचे खातीर तो जुदेवांच्या मातबाऱ्यांक जेजू लागीं तो धाडटा. तशेंच सरदार सांजुवांच्या वंजलान बसता ताच्या पुताक गूण करचे खातीर कामाच्याक जेजू लागीं आमी धाडटा. 3 सन्निवेश नातानाक साकरणीन इस्रायलाक धरचे आनी उपरांत त्या सरदारान साकरांक ताच्या पुताच्या बरेपणा खातीर धरचे आनी शतापतीन जुदेवांच्या मातबाऱ्यांक जेजू लागीं धाडचे. हांगासर कोणें कोणाक धरचे आमी पळयता कोणें कोणाक धरचे आमी पळयता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो देव कोणाक धरना पूण ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धरता. हे जावन आसा मोगाची क्रांती
देव कोणाकी धरना पूण ताच्या एकल्याच पुताक तो धाडटा. सबार क्रिस्मस आमी आचरण केलें, पूण जर आमकां हें समजोना जाल्यार, आमच्या काळजाक आमच्या मोतीक रिगाना जाल्यार हर एक क्रिस्मस आमी आचरण करचें व्यर्थ जावन आसा. देखून मोगाळ भाव भयणो, आज आमच्या मोतीक काळजा रिगोवंक जाय. देवाच्या मोगाची क्रांती आनी एक कण आमच्या काळजांत रिगल्यार आमच्या जिवितांत बदलावण जाता, आनी कितेंच दुबाव ना. दुसऱ्या सुवातेर मातेवाच्या वंजलांत आमी वाचता, तुमचे खातीर एक रक्षक जल्मला, सगळ्या संवसाराच्या बचावा खातीर एक तारक जल्मला. सगळ्या संवसाराच्या बचावा खातीर एक तारक जल्मला. मोगाळ भाव भयणो, जेजू ह्या संवसार येयलो एका प्रत्येक मनशा कुळाक, एका जनांगा खातीर न्ही, बगार सगळ्या संवसारा खातीर. देखून सांत फ्रांसीस आसेसी पयलो गर्दन सगोटो करता आसतना थंयसर सगळो संवसार त्या गर्दनाच्या गोट्यान तो हाडटा. थंयसर मळब आसा, थंयसर नेकेत्र आसात, थंयसर संतोश, संदेश आनी संगीत आसा. थंयसर संतोश, संदेश आनी संगीत आसा. सकला पृथ्वी आसा, गुडे दोंगरात राय आसा, रावळेर आसा, मनीस आसात, मनजाती दुबळो, ग्रेस्त, शिकपी, अशिकपी सगळो लोक त्या गर्दनाच्या गोट्यान भितर आसात. देखून सांत फ्रांसिसान हे चिंतून नियाळ करून सगळ्या संवसाराक ताणें भितर हाडला. कित्याक जेजू ह्या संवसार येयलो सगळ्या मनशा कुळा खातीर, सगळ्या मनशा कुळाक आपणाचो मोग ताणें परगट करच्या खातीर. आज सगळ्या संवसारार आमकां कळीत अशी पिडा कोरोना विस्तारल्या आनी येदोळूच वॅक्सीन सोदून काडला. पूण हर एका वर्सा ताचें रूप बदलता आनी ह्या फाटी दुसऱ्यांच रुपार आयलां आनी ताका बुस्टींग करीजे आनी एक वॅक्सीन काणगेचें म्हणून सांगतात. पूण मोगाळ भाव भयणो, बेस्ट वॅक्सिनेशन आसा आनी आज आमचे थंय तो जल्मला, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. हाचे भायर दुसरें वॅक्सिनेशन गरज ना म्हणून म्हाका भोगता. ह्या संवसारार मारेकार पिडा आसा, जावंक पुरो कॅन्सर, जावंक पुरो ट्युमर आनी आचाकी चड मारेकार पिडा जावन आसा तिरस्कार, निराशपण आनी डिप्रेशन. जेजूचो जल्म दिवस आमी आचरण करता आसतना आमच्या मुखा म्हळ्यार संतोशाची मोर आसूंक जाय. आमच्या मुखा म्हळ्यार संतोशाची मोर आसूंक जाय. देखूनच पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, तुवें संतोश मोल दिवन कान घेवंक जाय. काळजाचो संतोश तुवें मोल दिवन आपणावंक जाय. तुजें तें आसलें कितलें आस्त आसा जाल्यार तें वीक आनी काळजाचो संतोश तूं घे. आज आमी काळजाचो संतोश सोडून हेर संतोशाच्या फाटल्यान आमी येता. जावंक पुरो आमाल पियोने, जावंक पुरो कामोताराय, जावंक पुरो इतर आकर्शक दिसतात ती संगती. हाच्या फाटल्यान आमी येताना कितें जाता, निराशी जाता, बेजारायेन भोंवता, डिप्रेशनाक वता. डिप्रेशना वरवीं कितें जाता, जीवघात करतात, कुटुंबांत डिवोर्स. कित्याक संतोश ना काळजांत आनी कितेंगी सोदून आमी गेल्या. पूण मोगाळ भाव भयणो, जेजू ह्या संवसार येयलो, नीज संतोश तो आनायलो, नीज मोग तो आनायला आनी तो संतोष, तो मोग आमी अनुभव करूंक जाय. तो वळो नीज क्रिस्मस आमी आचरण केल्ले बरी जाता. तिसऱ्या सुवातेर मोगाळ भाव भयणो, देव इमॅन्युएल जावन ह्या संवसारी आयला. देव इमॅन्युएल जावन आमच्या संगातार आमच्याक, आमच्या दुखांत सांगात दिवच्याक तो आयला. एका स्त्रीयेन आपणाच्या कुडांत तावन अशें रडोवन म्हळें, म्हज्या पुतान अशें सांगलां, मर्यादेन रावता जाल्यार तुका भितर जागो आसा, रावनाय तुका घरा भायर जागो. मर्यादेन रावताय तुका घरा भितर जागो, ना तर घरा भायर जागो. कितलींशीं आवय बापाय
एकसुरपणांत जिवन आसात. आज एकसुरपणां जिवंक कारणां साबार आसूंक पुरो, पूण आमच्या जिवितांत कलतेपण आसा तवळ साबार समस्ये आमकां परिहार करूंक जाता. कलतेपण पयल्या आवय बापायतय आदा वयवेतय नातुल्लें देखून तांकां भुमी वायकुटांतावन भायर घाल्लें. संवसाराची पयली कोणी आनी आज पर्यंत जावच्या कोणयेक कारण कलतेपण ना. आनी संवसारार आयल्या आवर प्रलय. बाबेलाचे बुरूज बेसा जाल्ले. दावीद आनी सामसोन झुजोंक सोलवोंक कारण पेद्रून सांगली फट झुजान केल्ले विक्रेत टायटानीक तारू बुडोवंक कारण हाका सगळें कारण कलतेपण नातले वरवीं. जर कलतेपण आसा हें अनाहूत थंयसर ह्या संवसारार घडोवंक नातल्लें कोण ना. आमच्या कुटुंबांत लढाई झगडे मनस्ताप हाका सक्कड कारण अहंकार. कलतेपण ना. कलतेपण आसा समस्ये परिहार जातात. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ल्हान जावंक काल जावंक सोन दिवंक विसरूंक स्विकार करूंक नाका म्हणूंक केदळ आमी फाटीं सरता. सोन दिवंक नाका म्हूण सांगूंक विसरूंक स्विकार करूंक काल जावंक केदळ आमी तयार ना. तवल म्हणसर आमच्या जिवितांत राग झगडे मनस्ताप आमकां पळोवंक मेळटा. आनी हाचे वरवीं आमकां कितेंच साधन करूंक आमकां जायना. देवान इस्रायल प्रजेक पळोवन म्हळें, पुता धुवे हांव तुमचो मोग करता. पुता आनी धुवे हांव तुमचो मोग करता. आनी आज जल्मलो जेजू बाळूक आमकां हें सांगता, पुता आनी धुवे हांव तुमचो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. आवयचे कुशीन जल्माच्या दीस हांवें तुजो मोग केला आनी आजून पर्यंत हांव तुजो मोग करनासा. आनी मोग करचे खातीर मोगाची क्रांती ह्या संवसारार स्थापीत करचे खातीर हांव ह्या संवसारी आयला. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू इमॅन्युएल जावन आमच्या संगाता आज संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो आमच्या संगाता जियेता. चवथ्यान क्रिस्ततय आमी नवी रचना जाल्या. नितळाय आनी पवित्रताय जेजूचे मानधन जावन आसा. जेजूचे येणें आमी येदोळस आचरण केलें. आनी एक येणें आमी मिसाच्या बलिदानांत एवकरिस्त स्विकार करता आसतना जाता. देखूनच जेजूचे ल्हान फळ अशें म्हणटा, आमचें जिवीत कितें जावन आसा. आमचें जिवीत एका मिसाच्या बलिदानांत हावन आनी एका मिसाच्या बलिदानाक आसचें पयन. आमचें जिवीत एका मिसाच्या बलिदानांत हावन आनी एका मिसाच्या बलिदानाक आसचें पयन. आमी मिसाक येता, पुरसोत करून आमी येता. कितले बेगीन मीस जाता म्हणलें चिंतूनय आमी येता. मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता आसतना ती नितालाय ते पवित्रताय आमचे थंय आसूंक जाय. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, भक्तीपण केवल पळोवच्या खातीर न्ही. भक्त नातलें भक्तीपण व्यर्थ. भक्तीपण म्हळ्यार आज जो रामचें मात्र न्ही, बगार आमचें काळीज आमचें मन नितळ आसूंक जाय. मोल नातलें मागणें व्यर्थ. आमी सक्कड मागणें करता आसतना आमी जर ताका मोल दिना, चिंतून आमी सांगना खंयच्या खातीर आमी करता, तें मागणें व्यर्थ जावन आसा. मास जायनातलें देवाचें उतारी व्यर्थ जावन आसा. देवाचें उतार आमी आयकता, पूण आमच्या जिवितांत तें मास जायना. जेजूच्या जिवितांत देवाचें उतार मास जालें. आनी तशेंच आमच्या जिवितांतय देवाचें उतार मास जावंक जाय. देखून मोगाळ भाव भयणो, भक्त नातलें भक्तीपण व्यर्थ, मोल नातलें मागणें व्यर्थ आनी मास जायनातलें देवाचें उतारी व्यर्थ जावन आसा. देखून ह्या संगतीक आमी महत्व दिता आसतना ती नितालाय नवें रसन पवित्र स्थानांत आमकां मेळिल्लें आमचें थंय आमकां सांबाळूंक जाता.
देखून आज क्रिसमस म्हळ्यार कितें? आज क्रिसमस म्हळ्यार कितें? क्रिसमस म्हळ्यार मगाळ भाव भयणीनो, सिमांव आसलें पेद्रो जावन बदलोवचें क्रिसमस, सावल आसलो पावल जावन बदलोवचें क्रिसमस, सोर आसलो बरो सोर म्हळ्यार सर्गीचें राजस्थान सोरलें जावन बदलोवचें क्रिसमस, समार्यागार स्त्री सुवार्ते परगटगार स्त्री जावन बदलोवचें क्रिसमस, जाकेव रुखातावन सकला देमचें क्रिसमस, आगोस्तिनान सांज जावचें क्रिसमस, मगदलेनच्या मरयेन जेजूची मरी जावचें क्रिसमस जावन आसा. देखून क्रिसमस म्हळ्यार आमच्या जिवितांत परिवर्तन जावचें आनी देवाचो मोग देवान ह्या संवसारार स्थापीत केल्ली ती मोगाची क्रांती आमी अनुभव करून त्या मोगाच्या क्रांतींत भितर एकचें आनी तशें आमी जिवोवचें जावन आसा क्रिसमस. आनी पंचव्यान मोगाळ भाव भयणो, जेजू मनीस जालो मनशाक मनीस करच्याक, जेजू मनीस जालो मनशाक मनीस करच्याक. आमी आज मनीस जायना, हाच्या पयले हाच्या उपरांत कितलेंय क्रिसमस आमी आचरण केल्यारय ताका अर्थ ना. देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार गॉड ऑफ द पुअर, देव दुबळ्यांचो जावन आसा. आमी देवान तो दिल्लो संदेश एकामेकाचो मोग करा, तो संदेश तें बरें उतार आमच्या जिवितांत पालता आसतना आमकां मनीस जावंक साथ जाता. तात्कालीक एडजस्टमेंट खंडी जावन देवाक सोंसेना. आमी बरो व्हिडिओ पळयतना कोणी आयलो जाल्यार पॉज दिता, तात्कालीक एडजस्टमेंट. पूण आमच्या जिवितांत तसलें तात्कालीक एडजस्टमेंट देवाक बरें लागना. देखून आमी जेजूक आपणाचो स्वंत करून घेवंक जाय. जेजूचो स्वंत करून घेवचें म्हळ्यार आमी आनी एक जेजू बरी जावचें. देखून मोगाळ भाव भयणो, आज नेतला फेस्त आमी आचरण करता आसतना परत परत हांवें सांगलें आसा, मोगाची क्रांती जेजू ह्या संवसारी हाडून आयलो, त्या मोगाच्या क्रांतेंत आमी रिगचे जावन आसा. आनी जेजू सगळ्या संवसाराच्या बाचावा खातीर आयलो आनी ती बाचावी आमी अनुभव करचे, निराशे जावचे वा डिप्रेशनाक वेचे न्ही. आनी जेजू आमकां संगात दिता, कित्याक तो जावन आसा इमॅन्युएल, तो आमच्या संगाता रावता. आनी आमी नवी रचना जावन मनुष्य जिवीत, मनशापणाचें जिवीत आमच्या जिवितांत आमी पाळच्याक हें नेतला फेस्त आमकां हर एकल्यांक, म्हाका आनी तुमकां कृपा दिवं दी. आमेन. आमी आतां उबे रावन बावार्थाची उसारणी करची आनी उसारणी करता आसतना आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो म्हणली उतरां म्हणटा आसतना आमची तकली बागोवची. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथिवीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं चर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडणे पासत सर्गार्थान तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पांच काल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रभादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता आनी वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या बॉक्सना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. मुगाळ बाबां भयणीनो,
नातालांच्या ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत सुम्याक आमी भेटून आसाव. जेजूचो जल्म आमकां संतोश हाडटा. त्याच संतोशांत आमचें जिवीत आमी जियोंक त्याच जेजूची आमकां मजत गरज जाता ती आमी वळखून घेवया आनी आमची गरजो कितें आसात बापा समोर दवरून आतां बाबार्थाच्या प्रार्थनाद्वारे मागया. सर्गींच्या बापा पोय सभेचो मुखेली पापा फ्रांसीस सर बिस्पांक याजाक आनी धर्मिकांक जेजून हाडिल्ल्या सोडवण्याची हातेरां जावंक पवित्र आत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. देशाचे सुंकान हाती घेतल्या सरमुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी पंशपणान भरलेली व्यक्ती जावन दुबळ्या धाकट्या आनी गरजेवंताची गरज समजून पुराकसची योजना रुपीत करून प्रामाणीकपणी ती कार्यगत करूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमी सर्वांनी देवस्पणासोवें मनशापणाच्या शेगुणांनी वाडोवंक आनी एकामेकांतय मनीस जाल्ल्या जेजूचे रुपणे पळोवंक तांचो मोग आनी सेवा करूंक तुजे दैवीक सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या युवाजनां आनी भुरग्यांतय भावार्थ चडय. परगांवांत आनी गांवांत वावुरतेल्या सर्वांक कामा संबंदी आसचे सर्व आतंक निवार. दिसपरतो वावर करून ग्रास जोडतेल्यांक तुजी सोसाय सदां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमकां आनी आमच्या मोगाच्यांक कोरोना आनी हेर पिडेस्तांची जतन घेवच्या सर्वांक पिडेंतले सुरक्षीत सांबाळ. आमचे मदें आसच्या पिडेस्त आनी उतारप्रायेन कश्टतल्या सर्वांक कुटुंब सांद्यांनी मनशापणान भरलेलो मोगा संगत आनी जायपुरती सेवा दिवन नाताला संभ्रम फळादीक करूंक कुमोग कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या एकोरिस्ताच्या मेजाबावर एकठांय जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुजें बेसांव दी. दिसपट्टे जिणेंत तुज्या पुताक भेटोवंक ताच्या मनशापणाच्या शेगुणांनी बरोवन ताका आराधन करूंक तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या खासगी गरजां खातीर मौनपणी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमची मागणी तुजे समोर आमी दवरल्यात दयेन ती तूं स्विकार कर. सदांच तुज्या मोगांत आमकां तूं राख आनी सांबाळ. आमचे ते मनशापणान कितें आसा तें सर्व बरेंपण जेजून हाडलेलें आमच्या जिवितांत आमी तें रुता करून एकामेकाक वांटून दिवंक आनी शांती समाधानाची आतेरां जावन एकामेका बरो संबंदान आमी जियोंक आमकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक जीव दिलाय देवा एका शेवटा तुझी दयेक वटून रावून जिवी जोडच्या जोडलेले जिवी सेवेत वांटून दिवच्या भरून बोगता ता तितले परत घेवच्या. एक जीवी दिलाय देवा एका शेवटा तुझे दयेक वटून रावून जिवी जोडच्या जोडलेले जिवी सेवेत वांटून दिवच्या भरून बोगता ता तितले परत घेवच्या. गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिले ते देणे उंड्या वायना
आमचो केलोय देवा लेख नसताना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेखी नसताना पुताक ताकाच काली केलो खुर्साच्या मरणा ताणें केल्लें बरीच करून दिली प्रेरणा आमचो केलोय देवा लेख नसताना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेखी नसताना पुताक ताकाच काली केलो खुर्साच्या मरणा ताणें केल्लें बरीच करून दिली प्रेरणा गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोबे वखदां हे भेटवणें गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोबे वखदां हे भेटवणें बरी सोडून दी जिणे बलिदान हाडू सर्गीतां साबू शांती समाधान लाबो दी हांगा सर्वांक मोगसाणे संदान वांटेली जावंक फावो आमी ससनाच्या जिवनान बरी सोडून दी जिणे बलिदान हाडू सर्गीतां सावूत शांती समाधान लाबो दे हांगा सर्वांक मोगसाणे संदान वांटेली जावंक फावो आमी ससनाच्या जिवनान गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोबे वखदां हे भेटवणें गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोबे वखदां हे भेटवणें एक जिवी दिलाय देवा एका शेवटाक तुजे थंय एकवटावून जिवी जोडच्या जोडलेले जिवी सेवेन वांटून दिवच्या बरोवन वमता तितले परत घेवच्या एक जिवी दिलाय देवा एका शेवटाक तुजे थंय एकवटून रावून जिवी जोडच्या सोडलेले जिवी सेवेन वांटून दिवच्या बरोवन वमता तितले परत घेवच्या गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोबे वखदां हे भेटवणें गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोबे वखदां हे भेटवणें मोग आमचो केलोय देवा लेख नसताना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेखी नसताना पुताक ताकाच काली केलो खुर्साच्या मरणा ताणें केल्लें बरीच करून दिली प्रेरणा आमचो केलोय देवा लेख नसताना लेख जावन दिलोय पूत म्हूण लेखी नसताना पुतान ताकाच काली केलो खुर्साच्या मरणा ताणें केल्लें बरीच करून दिली प्रेरणा गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोबे वखदां हे भेटवणें गिफ्ट आमचे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोबे वखदां हे भेटवणें भाऊ बहिणीनो आमचें बलिदान सर्पद्वेदार्थ बाबापाक
म्हणटात तसलें जावन मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकरी मेले आमच्या नित्या पुष्पेच्या दवाक सरीस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब आमच्या सर्वेसर आरंभ म्हणून तूं आमकां दाखयताय. देखून व्हडा उर्बेन आनी काळजाच्या संतोषान ही जागरणाची रीत पाळोवंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश पांखलो. मनशा रुपान दिसता देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा बसोत, पीटर पॉल आमच्या गोवडी बापा बसोत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तो सुखरो भवार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसोत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकर निपसत आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तां लाभच्याक ते आमी समर्पिता.
अख्खे पै सभेच्या एकवटान आमी आज भगवान मरयेन आपल्या अहंकारपणान सांबाळून संवसाराच्या सोडून राग जावन दिलो. ती भोव पळयत रात तो भोव पळयत दीस संभ्रमता आनी ते मरयेक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या समी आनी जेवाचे सदांच अहंकार मरयेचे भक्तीन वन दिता. त्याच परी तेच्या पते भगयोन सुजेक तशेंच भगयोन पेद्रू आनी पावल, आंद्रे, जाकोब, जुवांव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोम्यो, मातेव, सिमोन, तद्देव, लेन, क्लेत, क्लेमेंट, क्रिस्त, कार्नेल, सेप्रियन, लॉरेन्स, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावल, कॉस्म आनी दामियाव ह्या तुज्या दुमदुतांक आनी रक्षकांक आनी सुमेज तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या मुनियऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितान तुजी सवस्थाय आमकां दी. सासणाच्या क्यास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडल्या मदें आमकां दयेन घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे आनी ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदले दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवीधरा बापाक दोळे उबारून दिन बसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबरता सो गुट पर गठुया बापा, आमी तुजे मनियरी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी विडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मैमेवोन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो मुंडो आनी ही सुरवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंसाक राबेलाची देणी बाबा तेच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हेंय बलिदान तुका मानूं. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी खालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगात सेवतल्या मा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेळ्यांची काकूळकर बाबार्थाची मोर आसोनो ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्ववांद आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड
सुख आणि शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या गणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें पावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां बोगोस. आनी जुआंव, स्तेपान, मतियास, बर्नबास, इनास, अलेक्झांदर, मार्सेलीन, पेद्रू, पेलिसिता, पेरपेत, अगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी सगळ्या रक्तसाक्षीच्या आनी समेस्त ज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्या वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना म्हणून बापा कडेन तीर घेवन आमी आतां सांगत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली विघ्नांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर बाकांतांतली वाटय. कित्यार सोडकी पुदले आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, शांती म्हजी तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थीचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोग आसो, एकवट आसो, गुर्द जावन एकामेकाक शांती दियात. सावनासा जेजू देवाची सेडी संवसाराचें पाप करता ती सेडयेच्या जेजूच्या ह्या जेवणाक
आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजूचे उंड्या वायनाचे ताच्या मेजा बोवारी सर्वांक एकटावचे उंडो ताची स्कूल जावून अग्निकोस दिवचे वायन ताचेच रगत जावून अग्नीचेर दिवचे जेजू ये बेगी ये काळजांत स्वागत करता तुका
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्या आस्पताचो जल्म आमी आज संभ्रमतां आनी ह्या दाबाजीक परबे समायर ताणें आपल्या जल्मान घेतलेलें मांस आनी रगत आमचें खाण आनी पिवन कशें आमी सेवलां, ह्या खाना पिवना वरवीं ताच्या दैवीक जिवितान आमकां अदीक अदीक वाडय म्हणून मागता, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां बाळकाचो उमो चार कडेन हो उमो घेवंक तुमकां अवकाश आसा. खंयसर तुमकां लागीं जाता थंयसर कुंभाराक आयलेल्या बरीच येवन तुमी बाळकाचो उमो घेवंक तुमकां उलो दिता. बाळकाचो उमो घेता आसतना तुमी हातान वा तोंडान आपोडचें न्ही, बदलाक बाळकाक नमस्कार करचो आनी तो तुमी ताचो तावन आशिर्वाद घेवचो. कानिके वेळार जमो केल्ली कानीक ह्या जगांच्या जेवणाक खर्चा बाबतीन आसच्या क्लर्जी मेंटेनन्स अकावंट त्या खातीर आमी धाडून दितल्या. बाळकाच्या उम्या वेळार दिवची कानीक आमी आयच्या खर्चा बाबतीन विनियोग करतल्या. भक्तीपणी जेजूचो उमो आमी घेवया. प्रोविन्शियल बेतेनी तशेंच हे सारे मुखार येवचे. मोगाच्यानो फाटल्या 4 हप्त्यांतावन जेजूच्या ह्या जल्माच्या फेस्ताक क्रिस्त येण्याच्या काळा मारिपात तयारी करून आज हें फेस्त आमी दाबाजीन संभ्रमून आसा. आयच्या ह्या संतोशाच्या वक्ता तुमकां मोगाच्या म्हज्या पिरगजगरांक तशेंच सैरदेरांक इश्टा मित्रांक संतोश भरीत
नातालांचें फेस्त मागता. गांवांत आनी परगांवांत असलेल्या समेस्त आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक बाळोक जेजू राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागता. ए व्हेरी हॅपी जॉयफूल क्रिसमस टू यू ऑल. मोगाचेनो विगार बापांनी फिरगेजीचे सोंकान आती घेवन फाटल्या दिसांनी आनी प्रत्येक रितीन नेताला पेस्त अर्थभरीत जावचे खातीर जायती मांडावळ तांणी घाल्ली. देखून हें पेस्त भोव आपुरबायेन आचरण करूंक आमकां समेस्तांक फावो जाला. देखून विगार बापांक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी तशेंच तिनी कोवें ताच्या धर्मीक भयणीच्या नांवान आनी समेस्त तुमच्या नांवान तांकां नेताला पेस्त बरें नेताला पेस्त मागता. बाळूक जेजूची कृपा तांचेर आनी तांच्या मिसावांचेर आनी तांकां सर बोल भलायकी आमी मागता. फादर तुमकां तुमच्या सर बरेपणाक देव बरें करूं. आमचे सगळे मिसाचें बलिदान सा भेटवणी करून भेटयलां. मानादी बापू केविन फेर्नांडीस आमच्या फिरगेजीचो तिरबेल वाड्यांतलो कार्मेलीत याजक फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पेस्ता सुभाशय पाठयता. मिसावान तुमच्या सर्व बरें मागता. दाबाजीक आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवान जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तो सुबाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गोवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तो सुबाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वार्तानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारा मध्ये एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावों. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार